Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्यांच वाटांनी आकांत. जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करताले ते हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजें गोट्टान पळोवंक रावूंक लागले. घडयेक तो फासांत पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यो आनी ताचो सूड घेतल्यो. पूण एका बोळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजेन भरतले. केदी लोज सोदांत ओंकपाची विसरूं नजो तोसली. पूण तूं दलबारांच्या सर्वेस्परा सगळ्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो तूं सूड घेतलोय तो म्हाका पळयोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात. सर्वेस्पराची वाखाणी करात. ताणें नश्ट्या मनशांच्या हातांतलो गोरिबाचो जीव निवारलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप. म्हजें कोट. म्हजो सोडवणदार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो धाल. म्हजो बळिश्ट आधारी. म्हजो किल्लो. म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मोरणाची लारां भोंवती म्हजेर उपरासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांखळींनी म्हाका बांदलो. मोरणाच्या बांदपासांनी म्हाका धरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणांच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबे आसा. जुवांवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातोर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात.
तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवानी ताका जबाब दिली, बरे कोरणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो म्हणटोच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणूं येता. हांव म्हज्या बापाच्यो कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या कोरण्यांचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोवे आसा आनी हांव बापा सोवे आसा म्हूण मानून घेयात आनी हें तुमच्या मनांत ओदीक ओदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुआंव पयलीं जोर्दाना पोलतोडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हळें, जुआंवान कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ फातरावंक सोदतात. जुआंव ओवेसोर 10 वळ 30 आनी 2. नियाळाक आधार. एके कोचेरींत अधिकाऱ्याच्या मेजा वयली कानोस ना जाली. सोदून मेळना. रागार जावन तपासणी करिनासतना चाकरान ती चोरल्या म्हूण आरोप घालून ताका कामाचो काडलो. त्या चाकरान वायट करूंक ना, पूण ताचेर फातर मारलो. जुदेव लोक जेजूचो जीव काडूंक थारायतात. ताचेर मारूंक फातर पर्यंत उखलतात, पूण जेजू बापायचे पदवेन तांचे मुखार बऱ्यो कोण्यो करीत रावलो. ह्याच पासत जायत्या लोकांन ताचेर विस्वास ठेवलो. आयच्या समाजान फातर मारूंक भोव सोंपें, पूण आपूण वांकडें करता तें आपणावंक भोव कठीण. आमची असोकताय वळखून घेवन दुसऱ्यांक बोट दाखोवचे बदलेक आमचीच बदलणी करुया. कशें करतलें हांव? अर्थ नासलोल्या भासाभासांतली पयस रावया. आमच्या फाटल्या जिवितांतलें वायट सोडून बऱ्या फुडाराक वेंग मारुया. बऱ्या आनी नाडबुदीच्या इश्टां मदें अंतर करून चुकी वळखून घेवया. हे तरेन दुसऱ्यांचेर फातर मारपाचें सोडून दिवया आनी फातर बदलून बेसांवां एकामेकाक दिवंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, दुसऱ्यांच्यो खोडी काडचे बदलेक बरें करूंक उत्तेजन दिवंक आमी वावरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.